नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. लाडली लक्ष्मी खातीर वय, गृह आदारान रक्कम, पेट्रोलाचेर वॅट वाडयलो, माड, दूध, शेतां खातीर स्किमी, मायनिंग सेस काडलो, माड मारपाक शेतकी खात्याची एनओसी. माड, पेत्रोल, अर्थीक तूट, अर्थीक दिशा आनी घोशणा वेल्यान अपक्ष आनी काँग्रेसीची पार्सेकाराच्या इलेक्शन बजेटाचेर टिका. कॉन्क्रीट रस्त्याच्या नावान दोनापावल ते मिरामार रस्त्याची वाट, विरोधकांनी सरकाराक उजरायलो. सप्टेंबर मेरेन रस्त्याचे काम पुराय, मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेन उतर. आणि वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारांच्या पगाराचो प्रश्न सुटलो. कंपनीन दिलो पगार. मंत्री मिलिंद नायक आणि मुख्यमंत्री पार्सेकाराची यशस्वी मध्यस्थी. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या इलेक्शन बजेटान पेट्रोल एप्रिलांतल्यान वाडटले. वॅट 22% जाता. गृह आधाराक 1,500 रुपया, लाडलीक 45 वर्सांची मर्यादा, सरकारी नोकर भरतीक वयाची मर्यादा 45. 7वो वेतन आयोग चालीक लायतले. 15 लाखावेल्यो मोटारी, 2 लाखावेल्यो मोटरसायकली, सोरो म्हारग. मायनिंगांतलो सेस रद्द जातलो. 14,000 कोटींच्या बजेटान 10,641 कोटींची येणावळीचो अदमास केला. माड मारपाक शेतकी खात्याची एनओसी लागतली. भाताचेर किलाक 20 रुपया जाल्यार नाल्लाचेर 10 रुपया आधारभूत मोल मेळटले. पळयात बजेट. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान वेंचणुके पयलींचो निमणो आनी आपलो दुसरो अर्थसंकल्प मांडलो. ताचे पयलीं सरकारान अंदूचो अर्थीक सर्वे सभाघरांत मांडूंक ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विशय काडलो. बजेटाचेर चर्चा करचे पयलीं सर्वे मांडटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आदल्या सरकाराचे 1500 कोटीचे रिणाचे वजें आनी मायनिंग बंद जाल्ल्यान 1300 कोटींची उणीव आसतना हें बजेट तयार केलां म्हूण पार्सेकारान सांगलें. बाकी बाब बोरकाराच्या लामण दिवो ह्या कवितेन अर्थसंकल्पाची सुरवात केली. दाय दिको गाजता तांचे फायचे यशोगान, गोंयचे नाव व्हड करूंक ल्हान जाले महान, बणकणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण, लामण दिवे प्राण. माडाच्या विशयाचेर चलिल्ल्या राजकारणाची दखल घेवन सरकारान नाल्ल उदरगत मंडळाची घोशणा केली. ह्या मंडळाचो अध्यक्ष शेतकारच आसतलो. माड मारपाक शेतकी खात्याची एनओसी गरजेची केल्या. ते भायर नाल्लाक दर नगाक 8 रुपया वेल्यान 10 रुपया आधारभूत मोल दिवपाचें थारायलां. सगळ्यांत चड दुधाचें उत्पादन करपी दूधकाराक 1 लाख इनाम दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां. मॉडर्न डेअरी फार्मिंगा खातीर 10.5 कोटीची तरतूद केल्या. नुस्तेकारां खातीर पेट्रोल कोटा 1200 लिटरा वेल्यान 1700 लिटर वाडयला. शैक्षणीक मळार गोवा विद्यापीठा खातीर अर्थीक तरतूद वाडोवन 39 कोटी मेरेन व्हेल्या. जाल्यार गोवा बोर्डा खातीर 4 कोटींची तरतूद केल्या. दोनूय जिल्ल्यांक दरेकी 2 राज्य कॉलेजी सुरू करतले. पर्यटनाच्या मार्केटिंगा खातीर 50 कोटी जाल्यार पर्यटनाच्या साधन सुविधां खातीर 80 कोटींची तरतूद केल्या. मायनिंगांतले वेगवेगळे कर सुटसुटीत करून उद्देगांक मजत करतले. त्या भायर निर्गत परमीट आनी कंत्राटदार नेमपाची फी आनी हेर शुल्क सुमार 90% देंवयतले. शिक्षणीक मळार कोंकणी वा मराठी माध्यम भाशेन मुळावें शिक्षण घेवपी भुरग्यांक 400 रुपया म्हयन्याक दितले. माध्यम बदलून कोंकणी वा मराठी करपी शाळांक अनुदान दितले. त्या भायर मुख्यमंत्र्यान हेर म्हत्वाच्यो तरतुदी आनी घोशणा केल्यो. मोपा विमानतळा खातीर 146 कोटींची तरतूद. IIT खातीर जमीन संपादनाक 10 कोटी. अर्थसंकल्पात 7वो वेतन आयोग लागू करपा खातीर तरतूद. सरकारी नोकरे खातीर वयाची मर्यादा 40 वेल्यान 45 केल्या. एक्रेडिटेड पत्रकारांच्या कुटुंबा खातीर पेन्शन 1000 वेल्यान 3000 केल्या. लाडली लक्ष्मी खातीर वयाची मर्यादा 40 वेल्यान 45 केल्या. गृह आधार 1200 वेल्यान 1500 केल्या. प्रादेशीक फिल्म निर्मिती खातीर 5 कोटींची तरतूद. इफ्फीच्या नव्या सुवाती खातीर 10 कोटींची तरतूद. कोयराचो विलो लावपाक दरेक पंचायतीक 10 कोटी दितले. नवे नर्सिंग कॉलेज. मेक इन इंडिया खाला IPB कडल्यान 100 उद्देगांक चालना. 15 कोटींची तरतूद. GMCत 450 खाटींचो सुपर स्पेशालिटी वॉर्ड. सरकारान कांय नव्या साधन सुविधांच्यो घोशणा केल्यात. केप्यां, सांग्या, मायणा कुट्टरी नवी पुलीस स्टेशनां. कारवाडा ते करंजळे, सावयवेरें ते कोठंबी, म्हैसाळ, आमे धुलय, सांगे दांडो हे नवे पूल.
राष्ट्रीय महामार्ग 17C, NH4A ते NH17B, NH17D नवे हायवे, चानेल, वाडे, काणकोण, गिरी, तुया 172 कोटींचे नवे उदका प्रक्रिया प्रकल्प, मये इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो विषय सुटावो करपा खातीर 20 कोटींची तरतूद, 2015 ते 2020 च्या निवेश धोरणा खातीर 12 कोटी, दरेकी तालुक्यात जमनीचे रेकॉर्ड्स दवरपी ऑफिसां, काजू फेणी उद्देग वाडचो म्हूण टॅक्स आनी अबकारी ड्युटी देंवयली. आतां पळोवया कितें म्हारग जालें तें. कॅसिनो प्रवेश शुल्क वाडोवन 1000 केले. भारतात तयार केल्ल्या विदेशी सोऱ्याचेर अबकारी ड्युटी वाडयली. पेट्रोल, लक्झरी कार, SUV कार आतां जातली म्हारग. 2 लाखावेली दुचाकी म्हारग. मुख्यमंत्र्यान प्रादेशीक आराखडो जाग्यार घालपाक डेडलायन दवरूंक ना, मात आराखडो करतना गोंयचो सैम सांबाळपाचें उतर दिलां. मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय भाशणाची सुरवात आनी सांगता कवितेनूच केल्या. सुंदर माझा गोवा, सुंदर माझा गोवा, भारत भूच्या सिंधुदुरावर सुंदर माझा गोवा, सुंदर माझा गोवा. जय हिंद, जय गोय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पार्सेकराच्या इलेक्शन बजेटाचेर पॉप्युलिस्ट स्किमी, शेतापासून शिक्षण, उद्देग, साधन सुविधांचेर घोशणांचो पावस पडलो. ताचेर राजकीय फुडारी आनी हेर तज्ञांची मतां पळयात. तांचो एकच प्रस्न, हे सगळे करपाक पैसो खंयच्यान येतलो? The budget seems to be something in the air, but the reason is very simple. In four years, what we have not been able to implement, I don't think we should be able to implement everything in the next 3 or 4 months. Their revenue deficit to their revenue surplus is what they showed in the last budget. It has not happened. Receipts तशें जाय तशें येवना. ओनूय तो म्हणटा revenue surplus जातलें म्हणून. That's a question mark. Ideas have been a populistic budget, keeping in mind the whole election year, keeping in mind how to woo the voters. कित्याक जे डोल्स दिल्ले आसा, लायक गृह आधार जो वाडयला तो ताणें सप्टेंबराच्यान वाडयला. मे बी किपींग इन मायंड डिसेंबर द इलेक्शन्स. ह्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान हे BJP फटींगपणा करपाची संवय पडल्या. यांचे कडेन कांयच आधार ना, ह्या बजेटाचो रोड मॅप ना, पयशे खंयच्यान येतले हे सगळे फुलफील करपाक. बायलांक गृह आधार दिता म्हणून सांगता आनी दुसऱ्या सायडीक इलेक्ट्रिसिटी पाण्याच्या बिलां वाडल्या. इकॉनॉमिक सर्वे हातांत ना म्हणल्यार एक आर्थीक नियाळ राज्याचो हातांत ना म्हणटकर आपणे कोणा खातीर करप, कितें करप आनी कितली करप हें समजुपाक कुसता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो बजेट पळय आसा, इट इज ग्रोपिंग इन द डार्क. They are going to do housing in every taluka म्हणून. In चवथी वर्साक कमेस केला. कोणा फुडोवपाक? गेले 3 वर्सान 2 वर्सान कमेस केलेले एटलीस्ट पोजिशन दिवपाक जाय. This is only gimmick. BJP is a party which can, who can nicely have methods, effective methods to fool the people. This is nothing but an eyewash आणि तातूंत कांयच हें जावचें ना. आवर फायट वील गो. तो म्हणटा पॉलिटिकल फायट, दीस वील बिकम अ पॉलिटिकल फायट. मार म्हणटा BJP आड उडयतलो. VAT for that 22% केलो. So you have taken people for a ride in 2012 when you promised the people that this will be waived, and you waived it on the immediately next day, and now again you are going back to 22%. बजेट हे 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत आसता, एका वर्साचें आसता. पूण बजेट करतकूच जवळ जवळ ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत हांचें बजेट सोंपता आनी परत सप्लिमेंटरी जाय पडटा. Restructuring of the financial structure as it stands today, that means over dependence on debts. Now how can it do that? All wasteful things, wasteful expenditures, deprioritize. So how much budget will be enforced finally? 50% is possible? I think so. Out of the 10, I think so, 50. I feel only 2% will be implemented. I feel that the implementation will not be high, and that also we must have first fiscal discipline. Yeah. All wasteful expenditure and all that has to be tightened. Then only we will be able to go somewhere, and I think it will be just about thinking aloud. 35-40%. Whereas he is thinking of 14 minus 7,000. Instead of 7,000, he would be able to implement only 2,500. 2,500, that's almost 20% of the full budget. 30. घेऊया एक विराम.